नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। जायका केशीत क्रायम ब्रांचीचे आरोपपत्र, लुईस बर्जराचे अधिकारी, हवाला ऑपरेटर सोनी, चर्चिल, वाचा सुंदर, आर्थुरय आरोपी, दिगंबर कामत दुबावीत, ताचेर आरोपपत्र उपरांत लैंगिक छळाचे केशीत पत्रकार रुपेश सामंताक अटक करपाक पुलीस मेकळे। अंतरीम जामीन अर्जाचेर म्हापशेच्या कोर्टात सुनावणी 6 ऑक्टोबराक। पुलीस मागतात कस्टडी। प्रदूषण नियंत्रण मंडळान मायनी चालू करूंक दिल्ले मान्यतायेक दिवचो स्टे। लीज रिन्युअलाची सीबीआय चौकशी करची। गोवा फाउंडेशनाची सुप्रीम कोर्टात याचिका। सनातनाचेर बंदी घालप शक्य ना, बंदी कोर्टात सिद्ध करप कठीण। महाराष्ट्राच्या डीजीपीन केलें स्पष्ट। 2009तलो प्रस्ताव पडलो भायर। आणि खेळांत वास्को जाल्ले प्रॅक्टिस मॅचीत एफसी गोवान देपो स्पोर्ट्स क्लबाक मारले 3-1 गोलान। कोच जिको टीमीच्या खेळाचेर सातिस्वेत, मातसो सुदार गरजेचो। खबरो विस्तारान। जायका केशीत क्रायम ब्रांचीन सोमारा पणजे खासा कोर्टात पयलें आरोपपत्र घालें। आरोपपत्रांत लुईस बर्जर कंपनीचे 2 अधिकारी, चर्चिल, वाचा सुंदर, हवाला ऑपरेटर सोनी आनी मडगांवचो नगराध्यक्ष आर्थूर आरोपी। दिगंबर कामतीक दुबावीत म्हळा। ताचेर आरोपपत्र घालपाक प्राज मागला। अटके उपरांत 60 दिसां भितर आरोपपत्र घालपाक जाय। मुजत आज सोंपिल्ल्यान क्रायम ब्रांचीन पयलें आरोपपत्र घालें। क्रायम ब्रांच फुडले चौकशेक दिगंबराची कस्टडी मागता। निमणे लुईस बर्जर लाच प्रकरणात क्रायम ब्रांचीन पयले आरोपपत्र घाले। क्रायम ब्रांचीन लुईस बर्जराचो आशिया मुखेली जेम्स मॅकलंग, आदलो उपाध्यक्ष सत्यकाम मोहंती, आदलो पीडब्ल्यूडी मंत्री चर्चिल आलेमाव, जायकाचो आदलो प्रकल्प संचालक आनंद वाचासुंदर, हवाला ऑपरेटर रायचंद सोनी आनी मडगांवचो नगराध्यक्ष आर्थूर डिसिल्वा अशे 6 जाणांचेर आरोप घाल्यात। 482 पानांच्या आरोपपत्रांत क्रायम ब्रांचीन 42 जाणांच्यो साक्षी घेतल्यात। सगळ्या आरोपींक क्रायम ब्रांचीन भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या 7, 8, 9 आनी 13 कलम आनी भारतीय दंड संहितेची 120(ब) आनी 201 कलमां लायल्यात। पुलिसांनी आदलो मुख्यमंत्री आनी मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत दुबावीत आरोपी म्हूण आरोपपत्रांत घाला। दिगंबर कामतीची कस्टडीन चौकशी जावंक नाशिल्ल्यान ताचे आड आरोपपत्र घालूंक शकूंक ना म्हूण क्रायम ब्रांचीन कोर्टाक सांगला। उपरांत दिगंबरा आड जोड आरोपपत्र घालतले म्हूण क्रायम ब्रांचीन कोर्टाक सध्या सांगला। क्रायम ब्रांच म्हणटा, जायका भ्रष्टाचाराचे कारस्थानात दिगंबर कामतीची मुखेल भूमिका। जायकाचो कॉन्त्रात दितना केल्ल्या नोटिंग्सान लुईस बर्जराक कॉन्त्रात दिगंबराच्या सांगण्यावेल्यान दिला म्हूण नोंद। दिगंबर कामती कडच्यान 1,30,00,000 वसूल करपाक जाय। दिगंबरा कडेन कोट्यांनी मालमत्ता। ह्या सगळ्यांची नांवां दिगंबरा कडच्यान कळूंक शकतात। प्रकरण पुलीस कस्टडीतले चौकशेंतल्यानूच येतले मुखार। आरोपपत्र घाल्या उपरांत आतां जायका केशींतले आरोपी चर्चिल आलेमाव आनी आनंद वाचासुंदर मंगळारा खासा कोर्टात जामिनाक वचूंक शकतात। दिगंबर कामतीक दिल्ले अटकपूर्व जामिना आड क्रायम ब्रांचीन घाल्ल्या आव्हान याचिकेचेर मंगळारा हायकोर्टात सुनावणी जातली। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार। लैंगिक छळाचे केशीत पीटीआयचो गोंयचो करस्पॉन्डंट आनी HCN चॅनलाचो अँकर रुपेश सामंताक अटक करपाक पुलीस मेकळे। ताचे अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर सुनावणी 6 ऑक्टोबराक जातली। रुपेशाचो अर्ज म्हापशां सोमारा सांजे सत्र न्यायालयांत सुनावणेक आयलो, पूण ताचो आदवोगाद कोर्टांत पावूंक नाशिल्ल्यान सुनावणी मंगळारा 6 तारखेर धुकल्ली। पुलिसांनी रुपेशाचे चौकशे खातीर कस्टडी मागल्या। लैंगिक छळाचे केसीत पीटीआयचो गोंयचो कॉरस्पॉन्डंट आनी थळाव्या टीव्ही चॅनलाचो अँकर रुपेश सामंताचो अटकपूर्व जामीन अर्ज सोमारा म्हापसा सत्र न्यायालयांत सुनावणेक आयलो। वकील आनी केशीची फायल उसरां पाविल्ल्यान सुनावणी 6 ऑक्टोबराक फुडें धुकल्ल्या। रुपेश सामंता आड 3 पत्रकार चलयांनी लैंगिक छळाची कागाळ केल्या। पणजे बायलां पुलीस केसीची चौकशी करतात। पुरावे नश्ट करपाची शक्यताय आशिल्ल्यान पुलिसांनी आरोपीची पुलीस कस्टडी मागल्या। पुलिसांनी कोर्टा मुखार दवरिल्ल्या निवेदनांतल्यान उक्ताडार आयल्यात त्यो गजाली अश्यो। तपासा उपरांत IT कायद्यांतलें 67(अ) कलम FIRांत जोडलां। आरोपीन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मात पिडिताक अश्लील मेसेजी धाडिल्ल्यो।
आरोपीन पदाचो दुरुपयोग करून चली पत्रकाराचो केल्लो विनयभंग. HCN चॅनलात रुपेशान कितल्याशाच चलया स्टाफाचो विनयभंग केला. ऑफिसांतल्या कामवालीचेरूय केल्लो विनयभंग अशी जबानी पिडितान दिल्या. ह्या प्रकाराक लागून चॅनलांतलो कितलोसोच लेडी स्टाफ काम सोडून गेल्लो. रुपेशाक ह्यो गजाली संवयेचेर पडल्यात. ताच्या आड घरांत घुसखोरीच्यो 3 केसी आसात. पिडितांनी HCNच्या मॅनेजमेंटा कडेन कागाळ केल्ली. HCNन कारवाय करूंक ना. पुलिसांनी रुपेशाक 3 समन्स काडलें, पूण तो घरा कडेन आनी कामारय ना. हाचो अर्थ तो चवकशेक सहकार्य करिना. ताची कादयेत चवकशी गरजेची म्हूण पुलिसांनी कोर्टाक सांगलां. पिडितांचेर दबाव हाडपाक तो आपल्या इश्टांचो वापर करता म्हूण पुलीस सांगतात. रुपेश पुरावे नश्ट करूंक शकतात म्हूण ताची कस्टडी गरजेची असो पुलिसांचो आर्ग्युमेंट. इतल्या मजगतीं गोवा श्रमीक पत्रकार संघटनेन मंगळारा खासा बसका आपयल्या. बसकेत संघटनेंतल्यान सामंताक निलंबीत करपाच्या प्रस्तावाचेर निर्णय जातलो. दुसरे वटयां PTI खबरां संस्थेन रुपेशावेल्या आरोपांची चवकशी सुरू केल्या. राज्य बायलां आयोग प्रकरणात घडये लक्ष घालतलो. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण मंगळारा आयोग निर्णय घेवंक शकता. पणजे बायलां पुलीस रुपेशा आड 3 चली पत्रकारांच्या कागाळीची चवकशी करता. मात 5 दीस जाले रुपेश पुलिसांच्या हाताक लागिल्लो ना. मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण रुपेश पणजे लागसार एका खाजगी हॉस्पिटलांत ॲडमीट जाला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान मायनिंग चालू करूंक दिल्ले मान्यतायेक स्टे दिवचो. गोंयचे विजिलन्स खातें मायनिंग केशीची सारकी चवकशी करिना म्हूण CBI चवकशेचो आदेश दिवचो अशें गोवा फावंडेशनान सुप्रीम कोर्टाकडेन मागलां. सरकारान रिन्यू केल्ली 88 मायनिंग लिजां रद्द करची म्हूण गोवा फावंडेशन सुप्रीम कोर्टांत गेला. कोर्टाचो आदेश कुट्याळाक लावन MMDR कायदो मोडून संविधाना आड लिजां रिन्यू केल्यात असो गोवा फावंडेशनाचो आर्ग्युमेंट. क्लॉड सोमारा मिडिया कडेन उलयलो. In our petition, we have asked for CBI inquiry into our vigilance complaint. That is one of the prayers in our petition. We have said that we filed vigilance, but the chairperson of the vigilance committee is the chief minister, who is also the mines minister. Therefore, there is no prospect that that complaint will be taken up, and therefore we ask the Supreme Court to grant relief in terms of asking the CBI to see how these 88 leases were granted to these companies free of cost, without taking the value of the ore which is in the ground. We have been given information by Prashant Bhushan's office that the petitions are filed, they are registered, and we can expect that it will come up either next week or week after next. We have asked for our basic relief. We have said is that based on these approvals, Pollution Control Board has granted consent to several mining leases to operate. So we said please stay the operation. That is the only relief we have asked in terms of interim relief. We have said please stay the operation of the consent orders issued by the Pollution Control Board, because these are issued in violation of Supreme Court's orders and all that sort of thing. So that is the interim relief that we have prayed. What we are trying to do is, if the Supreme Court accepts what we are saying and cancels the leases, which it has done in the case of 2G and also in the case of coal scam, if it cancels the leases, then the government of Goa would be forced to auction these leases, and most of this money would come to the public actually. इतल्या मजगती 15 लाख टन मिनाची पावणी मंगळारा जाता. ही आतां मेरेनची 12वी पावणी. फाटले फावट खण खात्याच्या पावणेन 11 लाखांतले 4 लाख टन मीन गेल्ले. आदले पावणेच्या मनान फाटले फावट पावणेक बरो प्रतिसाद मेळिल्लो. दुसरे वटेन खण खात्यान पेडण्या देवसू वाठारांत धाड घालून बेकायदेशीरपणान रेंव काडटल्यांक धरले. पुलिसांनी व्हडयावेले 9 कामगारांक धरल्यात. पेडणे पुलिसांक घेवन खण खात्यान कारवाय केली. व्हडयो आनी रेंव व्हरपी ट्रकय पुलिसांनी जप्त केल्यात. मातशें कमी जाल्लें आहा, तरी थोडे कडेन चालू आहा एक्टिविटी. आमी 9 लेबरांक अरेस्ट केल्या आता ऑलरेडी पुलीस स्टेशन आयल्या, आनी एक ट्रक आमी अटॅच केला लोडेड विथ सँड. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक विराम.